ह्या सुवाळ्यार आमचे वांगडा बाय सरपंच तुमचे शिला, आमचे एक्स सरपंच प्रेसिडेंट वॉर्ड मेंबर बाय दीपा, आमचो वॉर्ड मेंबर बा ओमकार, आमची टीचर बाय सोनम आणि तुमचे CRP बाय द्रौपदी आणि तुम्ही सगळी आमची महिला या गावची. सकाळी कितले आले गो बाय? 45 आणि आता 55. 10 बायला वाढली. ओके, 45 प्लस 55 ऑलमोस्ट 100 बायलांक आयज आमच्या बाय सोनमान शिकवला. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू हर. आणि आयज मुद्दम करून ही माळा करपाकूय दाखयला आसलेली. आय मीन ही फुलां करून ते माळा बरी करपाची. मागीर ही फुलां करतात तुमी. पयले म्हणटा ते थोड्या दिसांनी आमच्या घरान गणपती येतलो. गणपती देव नाजाल्यार आमच्या क्रिस्तांवांच्या घरान सायबिणूय येतात. यू कॅन आपल्याच हातीन गणपतीच्या देवाक जेन्ना फूल घालता तेजी उमेद दुसरीच आसता. ताका लागून आमी म्हणलें पयलेच हो कोर्स घेवया म्हणलें. सेकंडली जेन्ना बड्ड्याक वयतात तेन्ना आमी नॅचरल फुलां घालतात. व्हरतात ताका बुके दितात. दुसऱ्या दिसा म्हणल्यार ते भायर फुलां. आनी जेन्ना ओडली फुलां करून दितात बरो एक बुके करून तेज्या घरान तो सदांच उरतलो सारकें. आनी कला तुमची वाडल्या आनी चडल्या सारकी. नॉलेज. आनी विचारात तुमच्या CRPक ओल्ली फुलां करून तुम्ही ऑनलायन बसून विकूंक जाता. ऑनलायन दॅट सायट इज देर. कळ्ळें न्हू तुमकां? ऑर्डर घरा येता. बाबा मोहित यो रे, मोहित आनी सचिन यो. ते पळय हा कोदेली आनी शाहू यो मरे. ह्या एक दिसाच्या कोर्सान हाफ डे कोर्सान तुम्ही खूप तुमची नॉलेज वाडल्या आनी चडल्या. हांव बाय सोनमाक बरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या वेल्ला काणकाचे ते तुमच्याच भाशेन सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मेंबर आनी आमकां कळलें की ते कोर्स करता म्हणून. आमी ओन्ली फुलां करता म्हणून. तेन्ना हांवें ताका सांगलें बाय आमकां आमच्या बायलांक शिकय म्हणून. शी वॉज एवर सो रेडी. थँक्यू म्हणटा सगळ्याच्या नांवान. आनी मुद्दम करून ते म्हणटा आपल्याचो फीडबॅक विचारात. फीडबॅक म्हळ्यार तुमकां कशें लागलें. हाव शी थॉट शी हॅज थॉट युअर. ते मागीर लास्टाक तुमी सांगचे. सगळ्यांक च्या बामेवली न्हू. आयची ह्या पायप क्लिनरच्या वर्कशॉपाक आमच्या वांगडा आसा आमची MLA दिलाला लोबो मॅम. तशेंच आमची सरपंच शिला शिरोडकर, वॉर्ड मेंबर ओमकार हरमलकर आणि तुमची टीचर आवडटी टीचर आता आली आसतली तुमकां सोनम. आणि आमचे CRP MCP कॅडर द्रौपदी गोयेकर आणि तुम्ही सगळी. आणि खरेंच हे आता मॅडमीन आमकां एक वर्कशॉप दिला तुमकां. जे गणेश चतुर्थी लागीं येता किंवा आनी कसले फेस्टिवल आमी जर फुलां हाडपाक गेल्यार भायर घेवपाक गेल्यार खुबशे आमकां कॉस्ट चड लागता. जर आपूण स्वता केली जाल्यार तुमकां एक खुबसो फायदो जावंक शकता. आणि त्या खातीर मॅडमीन हे तुमकां वर्कशॉप दिल्लो आसा. हांव आशा करता की तुमी सगळीं जाणां घरा वचून ही करतली अशी. आणि तशेंच न्हू हेच न्हू आमकां खुबशे ह्या आमकां मॅडमीन हाडून दिल्ले आसा. जूट बॅग म्हणा किंवा आनी कुकिंग क्लास ते सुद्धा दिल्ले आसा. आनी खुबश्यांनी म्हाका दिसता घरा कडेन लोणचें मीठ करून विकपाचें ह्या केल्लो आसा बिझनस. अशेंच जेन्ना आमी ही ट्रेनिंग तुमी हाडटा तुमकां तेन्ना तुमी ती फायदो करून घेवपाचो अशें मागता. आनी तुमी जाणा आसतली आमचे मॅडमीन ह्या 5 वर्सांत कितली कामां केल्ली आसा. आनी खास करून आमच्या बायलां खातीर खुबशी कामां केल्ली आसा. तांकां कसले कोर्स हाडूंक जाय कित्याक बाकीचे. आनी हालींच एक स्कीम लॉन्च जाल्ली विश्वकर्मा. सगळ्यांक उगडास आसा न्हू.
ती विश्वकर्मा सुद्धा सगळ्यांच्या घराघरापर्यंत पावोंक जाय म्हणून मॅडमीन वॉर्ड वायज ह्या दवरलेले म्हणजे एंट्री करपा खातीर सगळ्यांच्या वॉर्ड वायज सगळ्यांक बायलांक चान्स पडोवंक जाय म्हणून आनी तेतूनसूनय खुबशीं जाणांनी आमचे उद्यम केल्ले आसा. केला काय ना तुमी? तेचो सुद्धा काय मॅडमीन तुमकां हांगा लायल्लो उगडास आसा न्हू. ते उद्यम कार्डाच्यानूय तुमकां खुबशे म्हाका दिसता SBI बँकेनी खुबशे तुमकां कॉन्टॅक्ट केले. जर तुमी फुडें जर तो ह्या व्हरता म्हणजे कसली आतां टेलरींग जावं फुलाची जावं आनी कितें व्हरता जाल्यार तुमकां लोन प्रोवायड करता म्हणून. केला काय ना? आनी अशीच आमच्या आय कॅम्प ह्यो सेकंड टायम. फर्स्ट टायम उगडासा तुमकां शेळीन केल्लो फ्री आय कॅम्प, तसो हो सेकंड टायम केला. अशे खुबशे कॅम्प अशे मॅडमीन आसा. म्हाका दिसता हे 5 वर्सां केल्या. म्हाज्या तरी हेतून अशे आमचे खंयचे तरी MLA अशी इनिशिएटीव घेवन गांवांनी वचून अशे कॅम्प घेतलेले आसा. गांवांनी कितें असो घराघरांनी आमची मॅडम पावल्ली आसा. खरंच हांव मॅडमीक थँक्यू म्हणटा. कित्याक अशें म्हाका दिसना पयलींचे MLA म्हाजोच पर्सनल हे सांगता, जर MLAक मेळपाक जाय जाल्यार आमकां कोणाची तरी वळख काडून तेचे कडेन मागीर तो उलोवन मागीर तेचे कडेन मेळप जाता. आमच्या मॅडमीक तुमी केन्नाय वचा सहज मेळूं शकता काय ना? कितें काम आसा जाल्यार तुमकां मॅडमीची अपॉइंटमेंट घेवची पडटा ना, घेवची पडना. म्हणून असो MLA आमकां परत जाय काय नाका. आनी हांव आशा करता की मॅडमीक तुमी परत ह्या फुडल्या 2027 निवडून हाडटली अशी आशा करता. आनी म्हाजी 2 उतरां सोंपयता. मॅडमी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी आमकां हो बरो असो कोर्स हाडून आनी चवथी कडलो हाडलो तितून आनीक चड देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू मॅम. आनी थँक्यू सगळे पंच मेंबरांक आनी सगल्यांक की आनी तुमी सगळीं जाणां येवन हो सक्सेस केलो म्हणून. थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.